विधानसभा वेंचणूक जिखले जाल्यार म्हादय पुरायपणान घुंवड येतले अशें भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांतल्यान सांगलां। कर्नाटक भाजपाच्या जाहीरनाम्यांत म्हादयचो उल्लेख आसतलो अशी कल्पना आमकां आशिल्ली। म्हादय घुंवडावपी ह्याच भाजपा सरकाराक वेंचून हाडपा खातीर आमचे आमदार आनी मंत्री कर्नाटकांतल्या प्रचारान वांटो घेतात असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला। कर्नाटकाचे इलेक्शन जशें लागीं पावता तशें जी इलेक्शनाची गरमी आसा आनी म्हादयचो जो विशय आसा हो दिसान दीस तापत आसा। हालींच 4 दीस पयलीं कर्नाटकान जी बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपी पार्टी आसा तेंच्यांनी आपलो मॅनिफेस्टो रिलीज केलो आनी हेच्याय पयलीं कितलीशींच तेंची भाशणां जालीं, कितलीशींच तेंची स्टेटमेंटां जालीं, कितलेशेच तेंचे प्रॉमिसीस जाले भितर म्हादय ही डायवर्ट करतलेच आनी कर्नाटकाच्या लोकांक इरिगेशनाक आनी पिवपाक जे उदक जाय ते म्हादयचे कर्नाटका दितले म्हणून बीजेपीन एवरी सिंगल टायम सांगलेलें आहा। आनी तेंच ह्या फावटी तेंच्यांनी आपल्या मॅनिफेस्टोन घालून हें प्रूव केल्लें आसा आनी दाखोवन दिल्लें आसा, अख्ख्या जगाक दाखोवन दिल्लें आसा, गोंयकारांक दाखोवन दिल्लें आसा की ही जी बीजेपी आसा, कर्नाटकाची जी बीजेपी आसा ती म्हादय डायवर्ट करतली म्हटल्यार करतली अशी तेंच्यांनी लोकांक मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ली आहा। कर्नाटकाचो बीजेपीचो जो मॅनिफेस्टो येयलो तेन्ना आमी सगळे जाण आमकां सगळ्यांक एक्सपेक्टेशन आसलेंच की हे 100% ते घालतलेच म्हणून। पूण शॉकिंग गजाल आनी मेन म्हटल्यार एक वायट गजाल ती म्हटल्यार होच मॅनिफेस्टो प्रमोट करपाक, होच मॅनिफेस्टोची कॅम्पेन करपाक आनी हेच बीजेपीक थंय जिखोवपाक आमचे गोंयचे मिनिस्टर आमदार सगळे वयतात। तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता कशें कर्नाटकाचो जो मॅनिफेस्टो आसा भितर कळसा बंडोरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले म्हणून तेंच्यांनी क्लियर कट बरयल्लें आसा।